Porca mână, să-mi coria, mână. Ma pas वाटू लेता, ma कंडा परू लेता, ma हाना मा कामू लेता. हाँ इतने गाटे हुए, इतने कुकर, ना कोप, हवाई बोले. इत्या हम करा बुझाए ना. इत्या, हाना मा बोले नंतर हम नंतर अपने, हाना माल कितने बन जाए ना में. अशुन सगळ्यांक मनाय जर ताण उलयतना आमी उलयले रे आमी उलयले तर वायट न्हय म्हूण सांगता जमना ते वायट म्हणटाना तशी आमी कितेंय केलें जाल्यार रे एनवायरमेंटल म्हळ्यार भायरच्या वातावरणा ओत्तडान आमकां मस्त चुकचें आमगेल्या तशें दोश उण जायना आमकां आड करचें मस्त ते खातीर तर चढतावत सामान्य जावनेक धर्माचे नियम सांगतना खंयचे प्रकारात जबाबदार नातील वेळेर म्हणजे ताण करता जाल्यार जबाबदारी विशय पुरा कोण जाले नंतर ताण मागीर स्वस्त चित्तान कोणा लागीं विशेष एक मेळचें मेळनाश लागचें तशें करून बारीक चंद्रूप पारी अनुष्ठान इत्यादी करून वानप्रस्थ म्हणून घेतात ते सहज घरा भितर घेवच्याक कष्ट घरा भितर पालन करच्याक कष्ट म्हण खातीर कांय सेक्लुशन एकांत मेळचे कडेन वतात आनी थंय ते वानप्रस्थ करतात वानप्रस्थांतू आमकां वायट करचें पाळ येना ते खातीर आमी सांगू कारण कशें म्हळ्यार तशी दोश दूर करच्याक भारी कश्ट आसा ते सगळें आमकां देवान कोण दिवका आमगेले भितर आशिल्ले देवान तें प्रकट जावपाक जाल्यार आमच्या तशें तें दोश दूर जाले शिवाय जायना देखून दोश दूर करच्याक आमकां शक्ती ना जावं ठावतून आमी देवा आराधना उपासना सगळें करता तशीच हें देवा विशय आयकुचें एक प्रकाराचेर उपासनाची आयकतना मन देव आयकता जाता आमगेले कानांनी काम करता मनांनी काम करता म्हणटना मनय कानय वटूच एकत्र करून प्रयत्न केल्यार मात्र तें श्रवण म्हूण जाता न्ही श्रवणाकय मस्त सुलभ गा अशी दिसता पुरो तशी नाच इत्या म्हळ्यार खंयचेय आतां आमकां आत्मा वा अरे श्रोतव्यः मंतव्यः निधिध्यासितव्यः द्रष्टव्यः देवा पळोवपा जाल्यार सुरवेक श्रवणम आयकुका म्हण देवा विशय आयकुका म्हळ्यार ताजे फुडेची ते वेदांत वाच श्रोतव्यः मंतव्यः निधिध्यासितव्यः आत्मा वा अरे द्रष्टव्यः आत्मा पळोवका अशें सांगलें वेदांत वेद पुरुषान तिच्या मनशा सांगल्या मनशाक प्रयत्न केल्यार सादी जावता पूण मृगांक न्ही तांतूय आमकां उच्चवर्णाचे नियम त्या प्रकाराचेर पळोवका म्हणटना प्रारंभाक आयकुका म्हळ्यार आयकल्यार आमकां सुलभ तें म्हणले शाप्रो जाल्यार ताका नियम सांगतना अधिकार पावका म्हळ्यार आयकूच खातीर एक अधिकार कसो लाभा कोणेय जाल्यार आयकू जायना न्ही अर्थ जायना न्ही ताका अधिकार पावका म्हळ्यार कसो जालें अधिकार म्हळ्यार क्वॉलिफिकेशन तें कशें जालें अशें म्हूण दिसता पुरो ब्रह्मान देवांकय दैत्यांकय आशिर्वाद केला उपदेश दिला जाल्यार देवांक सत्तांक त्या उपदेशान परमात्मा म्हणलो हांव सत्तांक राखता ताण थंय राखचें म्हणलें ताण थंय कश्ट दूर करचें म्हणलें तागे निमित्तान सर्वांतूय कोण पार जावता अशें म्हूण सगळें देवांक दिसलें दैत्यांक दिसलें तो देव म्हणलो महाशक्तीशिलो तो भारी कपटी म्हूण अशी देवान दिसलें दैत्यान दिसलें
दोन पाटी सांगेल नाही ब्रह्मान एकच सांगेल ज्याला तांक एक अर्थ जालो आणि एकल्याक अनेक अर्थ जालो जाव्यात शब्दाक अनेक अर्थ आसत इंटरप्रिटेशन समजावन जावचे इंटरप्रिटेशन ताक तागेले योग्य ते समजावन करू साध्य जावचे म्हणटना आयकल्यारी अर्थ जाता म्हण गेल्यारी तागेर आत्मा योग्य ते समजावन अर्थ जातलो एक पाटी सांगू भितेरी प्रल्हादाक भारी अर्थ जालो तागेले आम्हाला पडटा आसतना देवा विशय ಸ್ವಲ್ಪ विषय सगळे सांगले काही आदूक मुंडलेक पूण सांगीन जाल्यार ते उद्देश तागेलो प्रल्हादानाचें काम तशें नारदान प्रल्हादा उद्देशून काही आदूक सांगलें जाल्यार प्रल्हादाक ताका सगळे मनान गेले घट भिते आनीक ताका भारी मागीर तो जन्मा येवन मागीर आखेर पासून भारी देवाल भक्त जावनूच जीवन केलें शांत पाहिजे ताका साथ जालें म्हणटना कितले पाटी सांगीन जाल्यार नारदान केन्नाय सांगचें वायट सांगचें ना आमी सांगचें आसता नारद कला प्रेम फटीक नारदान लोकां उद्दारा खातीर सांगचें तें सांगतना मात्र तांके करचें जाता आनीक आनी एक करूंक जाता इतलें करूं जाता तशें जावन चावचून तें सगळी गडबडी म्हणटना आयकूंक जाल्यार आमगेल्या चांग गूण संपादन केले शिवाय आयकल्यार तें समज धरची ना आत्माक धरची ना म्हळ्यार बॅरक्स आसा मारी कश्ट आसा मन आसा मना मस्त कळंक आसा तुमी आयकलें तें मना तातूंतल्यान वताना तें कळंक तें ताचे भितर गेलें ताचे भितर वताना बुद्धी आसा बुद्धेक गुण दोश आसत ताचे भितर वताना आनीक एक कळंक जालें मागीर त्या आत्माले वता तें आत्माले वताना आयकलें आंतकून आमगेले भितर 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 वताना कसकसान सगळें आसा की आतां कांय शुद्धीकरण म्हूण आसा तशें अशुद्धीकरण हें करयात शुद्धीकरण म्हण गेल्यार कसलेंय उदक आसल्यार ताका फिल्ट्रेशन म्हणटात तें उदक एकेकांतल्यान पास करता आसतना ताजे दोश सगळे वतात तशी की चांग उदक दोशांतल्यान काडटा रावल्यार ते चिकोल जावयात काय कशें ना तशी चांग विशय आयकल्यार आमगेले मनांत तरी कसलें आसल्यार आमगेले बुदये बाक वायट भरलेलें आसल्यार आत्माले वतना तें कलुशीत जावता ते देखून थंय श्रवण पावसाक अधिकार जावता म्हूण मध्वाचार्यान सांगलें एक म्हळ्यार श्रवण करच्या योग्य तशें कोण म्हणटना ताका कसलं कारण जाल्यार कोप येवचा नज ताका कसलं पळयल्यार लोभ म्हणलें जावका म्हूण आश येवचा नज ताका कसलं पळयल्यार मत्सर आसूं नज अशें सगळें सांगल्या ताका केन्नाय देवाल विशय आयकतना भारी आनंद दिसूं का तवल ताका अधिकार आसा म्हूण सांगल्या म्हणटना आतां आमकां रामायण सांगता म्हणया आमकां कळलेलें आसा रामान रावणाक मारलो म्हूण ताका कशें जालें आसा वचून दिसलें आमी कितली पाटी आयकलें कशें जालें तें म्हणटना आयकलें आयकून वोडता ताका तशें दिसलें इतली पासून तें तशें दिसता रावणाले निजच तागेलें तें वैभवशाली आशिल्लें शक्ती ते शक्तीक मारता जाल्यार कितलें असाध्य अशें म्हणलें रामायण वाचल्यार मात्र कळटा सांग जावो न्ही रावण तो ब्राह्मण कश्यपाल पूत आनीक ताका भारी सगळी वेद कळटा सर्वय विद्यावंत तो शास्त्रज्ञ तो ताका कांय कळना म्हणना कोणें सांगूका म्हणना सर्व ज्ञानान शक्तीन बुद्धयेन
सर्वांनी तो प्रवीण हट करच्याक ताक भारी साध्य तान तपस कोण मागिरी एक एक गेले गळ कांत आहूत दिले देवा त्या प्रकाराचे धैर्य आशिल्लो हे सगळे गेले रे ते रावणाक मारूक तितले कष्ट गेले रे रामान मारले म्हणतना देवाल शक्ती कितली होडी अशी म्हणून कळटा तवळ आमी ते वाजूपा गेले रे ते रावणाचे सगळी सन्निवेश मना करतना मात्र आमकां कळची आमी सांगू काळ कशें म्हळ्यार तांत मन दिवन ताजे विशयांत विशकलन करता आसतना आमकां कळची देखून श्रवण करता जाल्यार ताका जाल्यार सांगेल तशी योग्यता जाल्यार जावना जावो आमी सांगेल कित्या म्हण जाल्यार त्या प्रकाराचेर कृष्णान भारी चंद करून घड भितर शिकून काडलें आनीक ते कसन यमाक दर्शन दिवन तागेले तिकून ते चेरडाक आनी परत तागेले गुरूंक अर्पण करून तें जाले नंतर मागीर ताणें ते गोपिकांक सांगता आसतना हांव केन्ना तुगेले आसता अशें म्हळें आतां आमकां वयर सांगिल्लें म्हण की तांक सुरवेक देवाक शुद्ध केल्यार तागेले दर्शनान तागेले आव भाव दाखोवन तागेले प्रिती ते कटाक्षान करतना तागेले ते छंद जाण आशिल्ले तागेले लिलेन करतना ताणें भारी सगळे तांकां मोग केल्ल्या म्हण कितें जावन तागेले सर्व कल्मश जन्म जन्मांतरांनी कितले आशिल्ले जाल्यार ते पाप पुरा मानसीक अध्यात्म बौद्धीक सर्व प्रकारा पापय नाश करून तांणी शुद्ध जाली म्हणटना तांगेल्या हृदया भितर आशिल्लो तो देव तांकां आपाप प्रकट जाला म्हण ताजेर तुका चल म्हळ्यार हांव तुगेले केन्ना आसता म्हण जाल्यार हांव तुका शुद्ध केल्या तुका जाण काडलें तुमगेली प्रीत म्हजेर आसकोन म्हजेर प्रीत केल्यार ती मागीर निश्फळ जायना सर्वांचेर प्रीत केल्यार बांदून घालता आपल्याचेर प्रीत केल्यार मोक्ष दिता देखून तुमकां मोक्ष दिवका म्हण खातीर तुमगेली प्रीत पुरा उडून घेवन म्हगेली प्रीत पुरा तुमकां दिले शिवाय तुमी आमचेर म्हजेर प्रीत करना म्हण खातीर ते मात्र उद्देशान तुमचेर प्रीत करून हांव केन्ना आत्मा राम म्हाका कसलें जावका म्हणेल ना म्हाका कांय मेळका म्हणेल ना जाल्यार तुमकां उद्धार करता म्हण खातीर तुमचेर प्रीत करून तुमी म्हजेर प्रीत करून तुमकां उद्धार करचे खातीर आतां केन्ना तुमगेल्या हृदया भितर आपण देखून प्रत्यक्ष जावन तुमगे जन्म सफल करून दिता म्हूण उद्धवान तांकां संदेश दिला तो संदेश आमकां वय आमकां देवाचेर प्रीत करच्याक आस म्हणलें जाता जाल्यार आमकां मस्त संसार आसा संसार म्हळ्यार कसल म्हण जाल्यार चारितांतल्यान बांदून घाल्या म्हणजे पाश पाश म्हळ्यार बांदल्या दोरी न्ही हांवें बांदून घाल्या जायना हांवें तशी मस्त प्रकार पाश आसता पाश म्हणटा कित्या म्हण जाल्यार कितेंय आसल्यार आपल्या जाल्यार चेडणाक विद्यावंत करून तुमगेली जबाबदारी आसा नाम तुजें तुवें एक पाश ताका विद्यावंत करतना ताणें शिकनी जाल्यार हक्क न्हिद ना पाश म्हणलो तो ताणें शिकून सर बुदवून जालो जालें ताका भारी विद्या येता भारी आनंद जालो जाल्यार मात्र देवा पांय पडना पांय पडना देवा पांय पड रे कित्याक पळय तूं विद्ये तूं बुदवून जावंका न्हय पळय ताका देवा पांय पड ताका शिकल्यार पुरवे पळय चड उलयतना हो काय कशें जालें बा हाका देवाक जय दिना हांवें नाजाल्यार देवाचेर प्रीत करता आशिल्लें न्हय म्हूण मागीर हाका भारी येचना मागीर कांयपण जाता काय म्हूण दाखोव न्हू म्हण मामा हांवें कसो म्हूण कळना आमगे घरकडे पुरा आनी नाका जागपी जाग दवर न्हू आतां म्हाका जाल्यार देव म्हळ्यार भारी प्रीत चेडूं मात्र अशें करता इतली म्हूण कळना पळयलें बरें मामान पळयलें बरें ताका जन्मांतरा खूब दोश आसता आमकां कांय करी म्हूण सांगलें तें सगळें कर न्हू कांयपण सुद्द कोण घालता प्रयत्न आनी एक पाश हें सगळें जालें
मागिरी थंयसर व्हड जावन येयले, ताकवाडी जाली, काम जालें, सगळें जालें. सगळें जालें जाल्यार तांणी कसलें सांगल्यार कसल तशी अशें म्हणलें जाल्यार म्हाका कांय एदर उलोवचो जायना. म्हजेर आश्रीत आसता न्ही, म्हगेल्या मनांत तुगेल बायल ती चिरडूमकी, म्हाका आश्रय कोण आसतना हांव तांकां कशें सोडचें अशें मनाय. खंडीत तांकां संशय ना. ताकाची संवसारांत बंधन म्हणचे, बंधन म्हणजे तशें जाल्यार म्हणजे जाल्यार ते आमकां बरें करता वतना गोंदळायता, ते देखून बंधन म्हणचे. एक कर्तव्य ते देखून तें बंधन न्हय. ते कर्तव्य म्हळ्यार अशी भायर जावन आमकां मन घाल वाडोवन हाडटा वचून आमकां कश्ट जावचें. इतलें तें म्हणजे जाल्यार ताका म्हणचें कितेंय जालें जाल्यार मस्त पळयतना कसलकी जावच्याक संवसार म्हणजे जाल्यार आमकां बांदिता म्हणजे जाल्यार आमी बांदून घेवची न्हय. प्रकृती ती आमकां बांदून घालता म्हळ्यार प्रकृती. एक बायल बामणान चेद्दू म्हणलें बांदून घालपाक व्हड एक गांठ अशें म्हूण कवीन सांगतात. त्या निमित्ती तशी सगळें आसता तें बांदून पळयलें आमकां कितेंय सांगल्यार आमकां कश्ट जातात. जाल्यार ते प्रकृती कशी भायर आशिल्ली देव परमात्मा म्हूण दय आशिल्लो, क्षमा करतलो, बारीक प्रीत करतलो, सोडून घालनाशिल्लो तसलो तसो जावच्या वचून भाग्यल विशयांत आमी कांय करचें हें श्रेश्ठ, हें कर्तव्य. तें सोडनाश करच्याक भाग्य दी म्हूण मागोवचेंची आमगेलें व्हड एक कर्तव्य. तशें जावच्या वचून आमी सांगेन कसल म्हळ्यार कशें एक संदेश गोपिकान दिलो देवान आमकां जेन्ना जाल्यार प्राप्त करून घेवंक जाल्यार आमी मस्त सगळे आराधन उपासना करून देवाल ती योग्यत मागून घेतल्यार जन्म जन्मांतरां केन्ना जाल्यार आमकां मेळटली. तें जाले नंतर मागीर कृष्णान सामान्य जावंक आयले सगळे यादवांक आनी सांगेले ते स्थानार बसकरावन मागीर सगळे मथुरात उग्रसेनाक आयकून सगळे जावंक जालेलें कसन की ताजे फुडें उग्रसेनू राय आशिल्लो, कंसान ताका बांदून घावन तो राय जालोलो. मागीर वापस उग्रसेनाक आयकून देवा तूं राय बरी उग्रसेनाक सांगलें आजा तूं राय, तुगेलें किंकर आमी, तूं भिवका नाका, कसन जावं काय करतात अशें म्हूण कृष्णान रामान सांगून तागेलें राज्य स्थापन केलें. हांगा सामान्य पुरवाक जाता. मागीर उत्तरार्धांत प्रारंभाक युद्ध जरासंधाक आनी कृष्णाक. म्हळ्यार कंसा बायल दोग जाण अस्ती आनी प्रास्ती म्हणून जरासंधा धुवो. कंसान केलेलें जरासंधाक कांय चूक दिसना. जरासंधान केलेलें कंसाकय चूक दिसतली. दोगूय दुश्ट देखून. एकाल दुश्टान आनी एक दुश्टाक केन्नाय दुरूच ना. सहज रितीन तशें केल्यार एक करता एक सक्रीय जावता. सक्रीय म्हळ्यार पेट कोरखा सक्रीय जावता. लढाय करच्या सक्रीय म्हणटा असं सगळें तत्व म्हणटना त्या प्रकाराचेर ताका कोप येवन तांणी दोगांनी वचून रडले कुडले. कशें की ताजे फुडें ताका बारीक कोरका म्हण केलेलें. म्हगेलो भारी मित्र तो शिशुपाल. त्या शिशुपालाक सगळे बासीन ते बांदोवचे समय येयलो. आखेरी ताका तो बसका जालें, रोडका जालें आनी ताका वाडीत कोरका जालें रुक्मिणी कृष्णान घेवन गेलो. अशें म्हूण सगळे ताका म्हळ्यार तागेले मनांत ते सगळे आशे शिशुपालान सगळे तागेले प्रिती म्हणटाना ते सगळे एक पंथाचे जावो. त्या प्रकाराचेर युद्ध प्रारंभ जाता. ते आतां फायट घालया आज बृहस्पत आज सांग दिवस. ते देखून तूं कितेंय सांग की पुर्वार्ध म्हणलेलें देवालें प्रेमळ जावन आशिल्लें लिलेचें वर्णन. तांत जाल्यार युद्ध जाल्यार युद्धाक प्राधान्य
देवान महात्म्याक प्राधान्य मागीर देवान मस्त केलें गेलें जाल्यार ताका जाम कामळ खातीर केलेलें म्हणले शिपशी ताका कसलेय सोड कामळ जाल्यार व्हड वेळ ना अक्रूरान येवका जालें जाल्यार कृष्ण भायर सरलो अशें म्हणून ताका तांचेर प्रीत ना म्हणून अर्थ न्हय ताणें सांगल्या म्हाका तुमचेर प्रीत आसा तुका मिजेरी प्रीत आसा तांची जाल्यार सगळें जालें जाल्यार म्हाका कोणालें कांय आवश्य ना हांव तुमचेर प्रीत केलें कित्याक म्हण जाल्यार तुमी मिजेर प्रीत करता आनी तुमकां उद्धार जावका म्हळ्या खातीर हांवें प्रीत केली दोनूय ताण केलें तेंच पळयल्या कळटलें ताण प्रत्येक घर कडेन वचपा जाल्यार आवश्यक ताका ना ताण केवळ तांगें लोणकी दूध की पिंच खातीर वचचें नाशिल्लें तागेले चेष्टेन तागेले ते लिलेन ताण करचें एक हाव भावान तांकां मन केन्ना ताजेर आस करच्याक तशें सांगता हांव ताका पळोवंक म्हणलें तांचे कान खंडीत न्हय देव परमात्मा तागेले भक्तांक इतलें सुंदर दिसत की भारी आनंद जाता जाल्यार शिशुपालाक तो आनंद तो चांद देव जावन दिसली ताण ताका भारी गाळायले त्या मुखार चाप त्या प्रकाराचेर आशा वचून त्या लिलेचें प्रेमळ जावन आशिल्लें लिलेचें व्हड जावन आशिल्लें ते विशय वाजुका ते प्रत्यक्ष करून घेवचा प्रयत्न करता ताणें मस्त बरें एकली भारी केन्नाय भागवत वाजूचें देवा देवा म्हणचें तसं लेगीत बायबल शिकली ती शिकिल्ली न्ही त्या दुर्भाग्यान तिगेलो बाब म्हणून गेलो तिगेली माय ती वरी विधवे थंय कोणूय ना एक माय एक सूण दोगूय विधवा जाल्यार माय कांय कळना ते सून शिकल्या तीन भागवत वाजूचें मांयक सांगचें तशीची कृष्णान खेळे लील सांगची तीन चंदू कोरायची एक दिवसाक ते सांगतले ती सून तिणें कृष्णाल नक्षत्रादी वचून आज कृष्णाल नक्षत्र ताका तैलाभ्यंग घालता ताका चंद्रकोन तेल घाल नाणवका अशें म्हूण तेल घाल नाणेल खंय चंद्रकोन ताका अलंकार केले खंय आनी ताका चांस करून अलंकार करून मागीर लागीं कांड ती यशोदा ताका स्तन्य दिवच्याक तिगेले हुंटीन धरलें तर ताणें भायर तिगेलें तोंड पळोवन हात थंयची तिगेलें दूद पितळ आशिल्लें हें ते सुन्नेक देखू पळ्या म्हणजे चंद एक यशोदा भारी सुंदर एक चिरदू ते हांव पळयतच हांसतची तें दूद पितस हें दृश्य तिका देखू पळय ते पळयत राबली वय गो ताबेल कसाल तुवें उलयना वय गो पळय सांग पुर्त सांग उलयना ती थंय कशी जालेलें म्हूण सांगून भक्तालें चरित्र सांगतना तांतू हें केल काणी जाणता साध्य ना म्हणचना तिका देखू पळ्यार तिगेले दोळे मागीर तांतल्यान वचची कशी तन्मय जावन राबल्यार वेळ आसलो मागीर वचाक वेळ आतां ते गोपिकान सगळ्यांनी गेले एक गोपिकेक बांदून ते घरा भितर घालेले वेळेर देहान वचा जायना जाल्यार हांव मन आमगेलो आत्मा परमात्माले लायता सांग भितर ती कशी साध्य जाली म्हणटना ते सगळे जावचा जायना म्हूण आमी ते नियाळचे आतां आमी ते मना हाडच्याच सुंदर जावन अशें चेडा पळयल्यार कोणा आनंद जावना केन्नाय खंयचेय रितीर जालें जाल्यार सान कोमळ एक चेडू तागेले प्रिती चावसू लेगीत खेळत आसतना प्रीत करत आसतना कोण एक कठीण हृदय जालें जाल्यार एक कपटीक तागेले कठीण तो वचता न्ही ज्या पळय लोकांचो स्वभाव तो इतल्या
तसल तर ते सामान्य लोकांक देखू म्हणताना परमात्मा कच यशोदेर घेऊन घेऊन आणि दुःखित म्हणा गोपिया भाग्यविधी म्हणून एक पद म्हणतात खंडितच ब्रह्मादिक देवान सांगल्या तू गेल्या म्हणजे भाग्य आमचं नाव म्हणून सांग तिथलोड भाग्य गोपिकाल म्हणून सांगल्या म्हणताना ते तरी आम्ही मना होऊन पळयत असल्यारी देवा आमचं नाव नाही म्हणून गेलं मना दिसलं म्हणया जाम काम उत्कटीची झाली म्हणया ती गेल भाग्यशील म्हणया तिक देवान ते गेल कलमश दूर कोण उद्धार करची वेळ आईला म्हणून करूया मग ती रप्तल कशी ती गेल देव सोन ती देवाला वचल खंडित त्या तिकून तशी असाध्य म्हणले कोणाक मस्त असाध्य नाही साध्य जाव्यात कितकी जाण जाल्यार कलियुग म्हणटा ती कलियुगांच्यान जाल्यार तसं दृष्टांत मस्त जाले आसता ती जात्रा आसता ती सक्ताक नाही जाण जाल्यार ते मागीर आमी रिसनिंग दिवची म्हणत ते सांग ते कार्य कारण भाव म्हणटात ते प्रकृती भितरेल कार्य जावंक जाल्यार कारण जावपाक प्रकृती भितरेल प्रकृती भायर आशिल्ली तर देव देवा विशयात तें लागना हे समजून घेवचें चांस कारण अर्थाक गेले सर्व आमकां ताज्यान एक पटी ब्रेक पडटा मात्र न्ही ना जावन ताका तेंत भारी आस्ती कशी गड भितर नाचलो भारी नाचते कशी गड भितर आसलो हें दोनी घेता जावो देवान सत्तांक भाग्य दिवका आम्ही मस्त कडे सांगल्या सत्संग म्हणा चांग जाल्यार एकीकडे करता ती एकीकडे करूंक सादी जायना एकीकडे जाले तशी जाता अशा केल्या सांग बरें उलोवच्याक कळलेले जनान उलयल्यार आयकतल्यांक आयकल्यार उपगण आमला आयकुया म्हणून दिसतलें तें म्हाका बरें उलोवच्याक कळना हांव कशें उलोवंक म्हळ्यार उलोवचा जावची ना उलोवचा करच की ना म्हणून कळच केन्ना उलयता रावते म्हाका राग येतलो की ना आणखी म्हणून सांगून तो बेजल्यार राग येतोय अभ्यास करका नाका म्हणटा बसका नाका सारी गांबायचं बसका तेंका आमच्या माथ्याक दिव खा आनी सगळी कोल्हा जाल्यार येना येत ते येना म्हणून सुरे येवची न्ही सुरे शिकचें म्हणटाना उलोवच्याक शिकचें म्हळ्यार हांव साधन हांव म्हणलेंच न्ही उलयता रावता न्ही जाता आनी मस्त वाजू का जाता जावो सर्वांचे देवाला अनुग्रह जावो आनी देवा लीला हांगा जालेल मात्रान करतना मस्त जाणांक देवान तें भाग्य दिलें देवा विशय आयकूच भाग्य दिलें आयकेलें वेती देवाची अशी श्रद्धा भक्ती जाली ताज्यान करतना आमगेलें जिवन आनी खंय पवित्र कोण आमकां साद करूं जालें अशें म्हळ्यार आमगेलें जिवन आनी खंय चांग जावं तशें भाग्य सर्वांकय देवान दिवका देवाले प्रार्थना करता ती आनी देवांक सर्वांकय देव अनुग्रह कोरून तांकां घरांत बरें जीवन करच्याक तांणी करच्याक तांगेले घरां आशिल्ल्यांक सर्वांकय करूंच्याक सर्वांकय देव योग दिवो भाग्य दिव म्हणून देवाक उदास करून आशिर्वाद करून स्वामी गुरु महाराज की आता हांग मेळिल्ल्यांक सर्वांक देवान स्मरण करून प्रितीन आशिर्वाद करता देवाक अर्घ्य दितना म्हणटात आमी जातक कंसवधार्थाय भूभारोत्तारणाय च तशी देवान देवाल अवतार कृत्यान तुवें कंसाक मारचें म्हणलें जालें मागीर भूभारोत्तारणाय च भूमीक जाल्यार भार काडची पडटली भूमीक भार जावंच म्हळ्यार कशें न्ही हिमालय पर्वत आसत जडू आसत भार जायना भूमीक आतां हें आसता म्हणटा भूमीक भार जावंच म्हळ्यार कसलें
अशी म्हणाली केदनाई भार म्हणाले भूमी म्हणा देवी ती आम सर्वांक आंश धरची सगळे आमगे देह आमक धरत जाल्यार भूमी हा जाल्यार देहारा बुजाम ना भूमी आम सत्तांक धरता त्या खातीर धरा धरित्री म्हणटात तिका पाप लोक चड जाल तशीची भार जाता जावचा वचून मस्त पापी जगतना ती देवाले सांगता आमचा जायना देवा म्हणजे तेच भूभार म्हणून तशी देवान अवतारीन का जाल्यार भूभार जाला तुवें दूर करी म्हूण ब्रह्मादीक देवानी परमात्माले प्रार्थना केल्या त्या प्रकाराचेर अवतार आयले कृष्ण कंसा मारून जालो ताजे फुडें अनेक दैत्यांतान मारल्यात जाल्यार भूभार म्हणून ताज्या चड आसा मागध म्हूण आसा जरासंध तागेले दोस्त आसत भरती ते पुरा सगळे राक्षस असुर पाप शिवाय तांकां बरें दिसना तांणी करचें केन्नाय पाप मात्र म्हणटना तांणी पाप मात्र न्ही मसजना कडेन पाप करीता ती पापान करतना लोकांक भारीच दुःख जावन तशें करता दुःखा पशी व्हड एक भार ना लोकांक दुःख म्हळें भारी भार मात तेजे जालें म्हणटात दुःखान करतना मात तेजे जालें म्हाका तेन्ना म्हळ्यार दुःख जावन गेलें बी मात मागीर कांय काम करना दुःख जाता जड जाता तशी भूदेवीक ते पापी लोकां निमित्ती दुःख जावन ते भार दूर करचे खातीर उत्तरार्धान देवान ते जरासंधाक मस्त पाटी चलवायला ताण युद्धा येवका जाल्यार बलरामानिक देवान परमात्मान आलोचना केल्या ह्यो जरासंधा लेगीत मस्त सैन्य आसत तागेलें सैन्य म्हळ्यार तागेल्या मणकीच तो पापी जाल्यार तागेलें सैन्य पापी तशी एकताण युद्धा येवका जाल्यार 3 छोवणी सैन्य घेवन येता अशी 20 पाटी 3 छोवणी सैन्य घेवन येयली म्हणरी कृष्णान ते सैन्य पुरा मारले बलरामाले सांगलें जरासंधा मारका नाका वापस घेवन वता मारका नाकवे भूभार कारका नाकवे त्यानंतर 21 पावटी ताणें द्वारक निर्माण केली मथुरे आशिल्ल्या पुरा जाणांक द्वारक येवन जालें त्यानंतर बलरामाले सांगलें तागेलें सैन्य म्हाका येपाताय आनी मागीर आमी तागेले जालें म्हूण तागेलें सैन्य मारलें आनी धांवले ते कृष्ण धांवलो पराजितू म्हूण सांगून हो धांवडावन घेवन गेलो तांणे मग ते यवन म्हूण आसलो तो वयर तांगेले पक्षाचो रायतो यवन म्हळ्यार मुसलमाना म्हणचे तो राय ताक्के कसो जाल्यार म्हळ्यार ताका ते यादवांक मारचेक ताका एक वर अशी मारूं जाता ताका कोणीय मारनात यादवांक मारूं जमना तो कृष्ण धांव वतना येवन ताजे मागशे धांवलो लागी येवताय तो न्हू तो राबलो वापस धांवलो धांवन एक गुंयां भितर गेलो थंय तो मुचकुंद म्हूण महाराय सूर्यवंशाचो तो न्हिदेव नाशिल्लो ताणीच केलें कृष्णान तागेलें पितांबर तागेले आंगार घालें आनी तो बरी वचूं जालो येवन येयलो आनीक तें पितांबर म्हळ्यार आमगे न्हिदेल्या म्हण कितें केलें ताणें कृष्ण म्हणलें की आनी पितांबर काडून ताका मस्तून जागयलो ताण पळोव भितर येवन म्हणून गेलो कारण ते मुचकुंदू हा उडराय सूर्यवंशाचो तो देवान सहाय राबतालो देवाली की दैत्यान युद्ध आयली वेळी ताका व्हरून दैत्यांक चलवायले त्या वेळेर तो पुरो जावन ताका युद्ध करून मागीर आपण न्हिदेल म्हणलो न्हिदेलो तुका जाय गेले मनीस पोवन वचो म्हूण ताका वरूय दिलो जावन च्या वचून ताण पळय फुडें येवन मोवन गेलो लासून गेलो
मागिरी ते धाम 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 रेवत पर्वताचेर चले थंय सगळी जरासंधून धांवन येयलो पर्वताक उजी दिलो धामशाच्या लक्षणान त्या देव तांदळ्या उडक मार तो तशीच द्वारके चमकलो म्हूण सांगू न्हू एक काणी हांत देवान मस्त त्या जरासंधान घेवन येयले सैन्याक 60 अक्षोकणी आनी मागीर 3 अक्षोकणी म्हणटना 63 अक्षोहिणी सैन्य पुरा मान घाले त्या जरासंधा लेगी तागेलें सैन्य जाण मेळ काय रे पापीच आसतलें पाप्याल बरशी पाप ओटी जातले शिवाय पुण्यवंत ओटी जाता तांकां कश्ट जातले जावच्या वचून तिथे पापी लोकांक देवान संहार केलो येदो भूभार काळो मागीर सहज रुक्मिणी विवाहाचे प्रसंग लोकांत प्रसिद्ध जाल्या कृष्ण परमात्मा तागेले गुण सर्वय वर्णन करतात तागेले रूप म्हण जाल्यार कमनीय म्हणटात रमणीय म्हणटात कमनीय म्हण जाल्यार सर्वांक जावका जावका म्हणटले सर्वांक प्रितीक पात्र जाता रमणीय म्हळ्यार सर्वांक आनंद दिता तशी रमणीय कमनीय सुंदर तागेलें रूप तिणें आयकलें रूप मात्र न्ही भारी गुण भारी सगळी दीन दुखीत जनाल दुःख दूर करता दिनाल कष्ट निवारण करता भारी प्रीत करता कोणाले जावन जाल्यार येवन भक्ती कोणालेच की तागेले येता देव जावन जाल्यार देवाचो सोण भक्तां बरशी खेळटा हे सगळे रुक्मिणीन आयकलें ती महालक्ष्मी लवतार तिकन देवा लग्न कोरपा जालें ना आनी केद नाही समना नित्या वियोगिनी वियोगिनी ना त्या प्रकाराचेर जाल्यार रुक्मिणीचेर विवाह जावका म्हण जालें ती विदर्भ देशार यादव भीष्मक म्हण तिगे बापसूल नांव जाल्यार रुक्मी म्हूण तिगेलो मालगोड भाव तो दैत्यशी तो हांगेल पक्षाचो जरासंध तांगेल पक्षाचो ताणें रुक्मिणीक शिशुपालाक दिवन वारडी कोरता म्हूण बापसूक वता आयकलें बापसून जायत म्हळें तागेले ते निर्बंधाक मस्त पाटी दुश्ट जावन आशिल्ल्यार पुतू बापसूक प्रिती जाता म्हळ्यार प्रीती म्हळ्यार इतकी करचें ताका दुखोवचें म्हूण दिसता बापसूक तशी रुक्मी म्हळ्यार भारी दुश्टू जाल्यार तागेले बापसूक ताका दुखोवचें म्हाका गोड पूत न्हय ताण निश्चय केलें केद की ताका दुखोवचें नज तशें म्हूण सांगून रुक्मिणीक रुक्मिणीन कृष्णाक वारडी करचें तें सोम म्हळ्यार तें बंद कर आनीक शिशुपाला दिवका म्हूण निश्चय कर शिशुपाला बापसूक बरोवन आनी तागे तरेन सगळी जाणकारांक करून म्हळ्यार सगळी जावका न्हय तें स्नातक जावका न्हय सगळी ते सगळे मुंजीनी सोडायचे सगळे कोण पुरा कोण ताका हांगाळो थंय विदर्भ देशांत म्हळ्यार कुंडिनापुरांत थंय हांग सगळें जालें तांकां सगळें सारबार कोण राबोवन जालें रुक्मिणीक कांय समाधान ना तिणें तिगेले एक विश्वस्त एक ब्राह्मणाक द्वारके पेटोवन दिलो तो वचून धाम जालतीतील मठाक वगी तो वचून द्वारके पावलो देवाक सांगता म्हूण ना पावल म्हण कुळे ताका भितरी प्रवेश मेळ्ळो देवाक ताणें सांगलें तिगेलें एक पत्र पळय म्हण आनी तें पत्र दिलें तर तिणें सांगलें तूं देव परमात्मा तुगेले गुण भारी कल्याणकारी भारी छान शुभच तसलें सर्वय शुभ गुणान युक्त जावन आशिल्लो कमनीय भारी रमणीय सर्वांक आनंद दिलोलो दृश्टिमार्तान सुख दितालो तसलें तुगेले एक पायपंदाक दास जावन रावच्याक मुगेल मन आतूर जाता निरपत्रपम लज्जनतिरें हांव तें बरयतां अशें म्हूण तिणें बरयलें
सामान्य जावन निशापरो ते कशी जाल्या कसन जाल्या लावले टरवे नाही लावले टराक ताक व्यत्यास कसल म्हणजे सामान्य जावन आता लाव म्हणचे सर साधारण सांपळे चेली चेल्याक लग्न एका प्रीत करची चेल्यान चेले प्रीत करची लाव म्हळें चेल्या खंयची जेल गुण करना ती चेलयेक तागेल गुणीक करना लाव म्हणे मागीर वादी जाल्यार कसन जाता म्हूण तांकां कळना तेन्ना म्हळ्यार कश्ट हें तशी न्हय तशी सगळें जावं न्हय तें तशें चावचें न्हू ताका तरी ताका खंय सुचा जायना जावो कृष्णान लागींची भायर सरलो आनीक वेगान हार शीघ्र जावन कुंडिना पावता म्हणून तो येतच कृष्ण भायर सरला म्हणटना मुखार युद्ध जावं जाल्यार पूण सोडून बलराम सैन्य समेत मुखार येता कुंडिना पावलो कृष्ण ती तळमळ जातात हर दिवस लग्न ते देवी पांय पडच्या उचका मागीर येवन जातेरी लग्ना काम तुगेलें मन तळमळ जाता पळयनी कितें म्हणून तो ब्राह्मण येयलो आनी त्या ब्राह्मणान कोण पळयतलें तें काम जालें म्हूण तिका कळ्ळें त्या तिणें सांगलें तूं वापास एक मेसेज दिवका हांव देवी पुजे वचा आसत त्या वेळेर देवी पूज कोण येतना म्हाका तुवें रथार बसून हाडका अशें करून सांगून सांगितलें त्या प्रकाराचेर कृष्णाले वचून त्या ब्राह्मणान सांगलें मागीर हेर दिवसा पाटलेचें नांव मंगल स्नान करून दुर्गे पांय पडटा तिगेले मांगेले मागुका आनी बारी सगळी मुखार सगळें जन्म भरी एकच जाव तसल विशय तसन तें लग्न म्हणलें म्हणटना ताका मांगले गायनी दुर्गेक पूज करचें आजी संप्रदाय ताका लागीं आशिल्लो तशी ती दुर्गे पुजे वचून दुर्गेले वचून पांय पडून सांगलें कृष्णा येयला कृष्णा कळची म्हाका लग्न जावन तशें करता म्हाका ताण घेवन वतना आड जायनाश विरोध जायनाश कांय बिगड येनाश म्हाका सुखान तागेले बरशी लग्न जावन तशी तूं पूर्ण अनुग्रह करता म्हूण ती ते देवीले मागता आनी पांय पडून भायर येवन काय जाल्यार तिणें पळयलें अशें करून तुगेलें तें केश अशें करून पळयतना ते भागाक कृष्ण बार संतोश जालो तिणें हगूर चली बतना चमकतना हगूर केलें आनी ते रथाली उचका जेन्ना गेट अशी केलें तरी बी ते रथ थंय कृष्ण घेवन येयलो तिका रथार बसून घेवन गेलो भार गलाड जालो सगळें युद्ध म्हूण सांगून भायर सरलें तेजे पयलीं बलरामूय पावलो ताणें तांकां युद्धाक अटकाव केलो रुक्मी आयकणी तो हिंबावसून घेवन गेलो धाम दिवस मागस केलो आनी युद्ध करचें राम रे कृष्णा म्हळ्यार युद्ध दिन कर मागीर बट नाल्यार युद्ध केल्यार कांय पण युद्ध केलें म्हूण जालें ताका सलवाल कृष्णान म्हाका न्हय मार्चाक आतां गेले भयणीका वाडिका मारची मारता नाका म्हूण तागेलें अर्दी मीश काडली आनी ताका अपमान केलो रायांक मीश म्हणिली भूषण मीश अर्दी केली म्हणल्यार घे म्हूण सांगून तशें करून ताका एक प्रकाराचेर अपमान केलो आनी ताका दोन बांदून तागेले रथाक ताका ते खांब्या बांदून तें सगळें जालें बलराम येयलो ताणें सगळें चलवलें शिशुपाला सगळें समाधान सांगलें मागदान सगळें ताणें सगळ्यांनी मेळून भिवनाक तूं तुका आपलें आयकलें कितें जातालें अशें सगळें समाधान केली आनीक ताका तो पेलतागेले भीष्माक अपमान जालो बलराम येयलो अरे कशाल करता तुवें तागेले भयणी तूं लग्न करता अपमान केलो जावो ताका बांदून घालवे सोड ताका अशें म्हणून सांगलें जायत